न्यू मोटर व्हेकल रुल्स आमी इम्प्लिमेंट केला फ्रॉम 1 एप्रिल. तुमकां खबर आसा आमचे आदले कॅबिनेटान डिसायड केल्ले फ्रॉम 1 एप्रिल 2022 हे लॉ इम्प्लिमेंट जातले. हे लॉ तरी लागू जाल्ले सप्टेंबर 2019 पूण आमी लागू करूं ना कित्याक तेन्ना हांगा एक भाशेन चर्चा जाताली रोड सारखे करपा जाय, सायनेजी सारखे आसपा जाय, बाकी सगळे व्यवस्थित आसपा जाय. बोथ आर नॉट रिलेटेड आणि एज पर द अर्लियर कॅबिनेट डिसिजन हे इम्प्लिमेंट जाला. आता इम्प्लिमेंट जाला तेन्ना माझे एकूच विनंती लोकां कडेन की इफ यू डोंट ब्रेक द लॉ, तुम्ही तरी सिग्नल तोडना, तुम्ही तरी कायद्यांची पालन करता जाल्यार फायन फारीक करपाचो प्रश्नच येना. सीट बेल्ट व्यवस्थित वापरपा जाय. त्यांचे सेफ्टी खातीर आमी केल्ले आसा. तेणी ते लक्षात दवरपा जाय. आमकां इच्छा ना की लोकां चड फायन घालपा आनी आमी करूं ना. हे सेंट्रल गव्हर्मेंटान केला. हे हांव लोकांक स्पश्टीकरण दिवपाक सोदता. दिस इज अ सेंट्रल लॉ, मोटर व्हेकल एक्ट. इम्प्लिमेंटेशन स्टेट्सीं कडेन येता. तरी आसतना सप्टेंबर 2019 जो कायदो आयलो आमी आतां इम्प्लिमेंट केला 1 एप्रिलासून. तुम्ही लॉ तरी ब्रेक करना, सिग्नल तोडना, सीट बेल्ट व्यवस्थित घालता, ओव्हर स्पीडिंग करना, ड्रंकन ड्रायव्हिंग करना, पिवन चलयना गाडी जाल्यार तुमकां कोण फायन करतलो. हे मातशें करिनाका. तरी आसतना एक मातशें हांव पुलिसे आनी आमचे जे इम्प्लिमेंट करता आनी आमचे RTO जे आमचे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आसा ही एक जॉयंट मिटींग हांवें एकूच कारणां लागून आपयला. पोल्युशन सर्टिफिकेट म्हण आसता, PUC सर्टिफिकेट तुमकां खबर आसतली, पोल्युशन अंडर कंट्रोल. ते सर्टिफिकेटी लागून लोकांक खूब त्रास जाता. जाय तितले सेंटर ना. पयले कोणूच घेयनासलो ती सर्टिफिकेट. आतां सेंटर घेता म्हूण आज आंकडो पावला 6,000 लोकांनी ती सर्टिफिकेट घेयला. सो टायमार एकदां लोकांक ती सर्टिफिकेट मेळना आनी तेजेर फायन खूब आसा. 10,000 सुमार फायन आसा. तेका लागून हांवें सांगलें लोकांक आमी मातशें टायम दिवया. PUC सर्टिफिकेट ना जाल्यार एक म्हयनो तरी तांकां दिया ती सर्टिफिकेट हाडपाक. थोड्यांची मागणी आसा ना तेजी व्हॅलिडिटी 6 म्हयने आसा ती 1 वर्स करपाक जाय. ते आमच्या हातीन ना. हो सेंट्रल कायदो, केंद्र सरकाराचो कायदो. ते आमी केंद्राक बरयतले जाता जाल्यार टेक्निकली इफ इट इज सावंड टू मेक इट 1 year आमी बरयतले केंद्र सरकाराक. पूण सद्या कायदो आहा 6 म्हयन्यांनी PUC सर्टिफिकेट आसपाक जाय. तेच बरोबर हांवें खेड्यांनी कितें पळयलां, गांवांनी कितें पळयलां, इवन थोड्या सिटींनी आमचे आवय बापूय आसता, गव्हर्मेंट सर्वंटूय आसता, बाकीचे आसता. भुरग्यां ते स्कुटरीचेर ना बायकाचेर घेवन वयता, स्कूल युनिफॉर्म घालून आसता. हांवें म्हणलां तांकां चॅलेंज अजिबात करप ना. कित्याक कशें ते एफोर्ड करतले, गाडी हायर करतले, वो 2 ट्रीप मारतले, 3 भुरगीं आसा जाल्यार 3 ट्रीप मारतले घरा आनी स्कूला कडेन. ते भुरग्यांची सेफ्टी पळोवपा जाय न्हू. भुरगीं एकटी उरतली इतलो वेळ. तेका लागून बी प्रॅक्टिकल, बी ह्युमन. कायदो पास केला म्हूण कायदो कित्याक पास करता? लोकांचे सेफ्टी खातीर. कायदो पास करता लोकांचेच बऱ्या खातीर. पूण बरें जाता तेन्ना हें वायट जाता न्हू. भुरग्यांक सोडून वचोन एकट्या सोडून येवपाचें हें जावपा ना. यू प्लीज बी कायंड टू देम, बी मोर ह्युमन. हें हांवें तांकां इन्स्ट्रक्शन पास केला. पुलिसेकूय पास केला आनी आमचे RTO तांकांय पास केला दॅट यू ऑल हॅव टू टेक दीज थिंग्स इन टू कन्सिडरेशन. प्रॅक्टिकली वॉट इज वर्केबल हॅज टू बी डन. सर पयलीं फायन्स कमी आशिल्ले जाल्यार लोक इजिली दिवन भायर सरताले. 100 रुपया हेल्मेटाक आशिल्ले दिवन भायर सर. आतां ते वाडयला 1000 केला. सो तुमकां दिसना हितून करप्शन वाडपाचे चान्सीस आसा की 1000 दिनासतना लोक म्हणटले आपले 100 घे, 200 घे आनी आपल्याक असो सोड, अशें करप्शन जावपाचें. हे जे तुमी हे मुद्दे दुसरेच जावन आसा. 500 रुपया फायन आसल्यार, 1000 रुपया फायन आसल्यार, 2000 आसल्यार ते रस्त्यार ते पुलीस रावता ते वा आमचे अधिकारी रावता ते करप्शन करता आरोप येतलेच. म्हाका दिसना हे आरोप सारके आसा म्हूण. नंबर 1. नंबर 2 हांवें तांकां सांगलो आमचो नेक्स्ट पळय कार्यक्रम आसा रोड सेफ्टी वीक. ती मिटींग घेवन व्यवस्थित कॅमेरा आमी बसयतले, हाय रेझोल्युशन कॅमेरा. ऑटोमॅटीक लोक रस्त्यार पुलीस रावता, RTO रावता ते रावपा ना. केन्नाय दिसतले, सदां दिसता ते भाशेन दिसपा ना. सो ऑटोमॅटीक कॅमेराचेर फोटोग्राफ येतलो. एडवान्स कंट्री आहा ते भाशेन तुज्या घरा चलन पावतले. ते आमी प्रयत्न करता ते जाता तितले बेगीन करपाक. आनी सर तुमकां ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री आहा प्लस पंचायत तुमकां परत रिपीट जाला. पंचायत इलेक्शन्स येतात, कशे तरेन पळयता तुमी एज अ पंचायत मिनिस्टर?
म्हाका रिपीट म्हाजे 2 पोर्टफोलियो जाला, एक पंचायत आनी ट्रान्सपोर्ट. हांव समाधान आसा की म्हाका खबर आसा हांवें कितले हे दोनी पोर्टफोलियोन काम केलां. पंचायतीन एक टेक्निकल सेल केले ते उपरांत इट वॉज अ गेम चेंजर. कितली बऱ्या प्रमाणान कितले फास्ट कामां जाता, क्लियरन्सीस मेळटा लोकांनी, सरपंचांनी, पंचांनी आनी डेप्युटी सरपंचांनी सगळ्यान आख्खे गोंयांत ते पळयलां. आनी तेंचीच मागणी आसली की परत तुमी येया म्हण, प्लीज पंचायत सोडनाका. एक्चुअली म्हाजी इच्छा नाशिल्ली, तेंचेच विश प्रमाणे हांव परत येयला. आनी म्हाका हांव आभारी आसा आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याक की ट्रान्सपोर्ट आनी पंचायत परत म्हाजे कडेन आयले म्हण. आता तुम्ही सांगता तो प्रश्न इलेक्शन आसा. इलेक्शन इट इज अ दीस नॉर्मल प्रोसेस. इन द नॉर्मल रुटीन इलेक्शन येवपाकूच जाय. येतलीच आमची येवना. आमचे इलेक्शन येयले म्हणटले आमी परते सत्तेर येवपाना, बीजेपी येवपाना. येयले परते तेन्ना म्युनिसिपल इलेक्शनां म्हणटले, जिल्हा इलेक्शनां म्हणटले, परत सत्तेर आयले. आता पंचायतीनूय आमी परत सत्तेर येतले, आमचे लोक सत्तेर येतले म्हणजे ते परत निवडून येतले. काम केल्यार लोक तुका परत निवडून धाडटा. तशेंच सर इंडस्ट्रीज तुमकां न्यू मेळ्ळा. होय. इंडस्ट्रीज जे तुमकां मिनिस्टर मेळ्ळा तितून तुमचो कितें रोल आसतलो? हांव याद करता सगळ्यांक 1990 28 वर्सां तेन्ना म्हाका आसली. तेन्ना हांव इंडस्ट्रीज अँड मायन्स मिनिस्टर आशिल्लो. सो हांवें मिनिस्ट्रीन काम केल्लें आसा. तेन्ना कितलेशे इंडस्ट्रियल एस्टेट आयिल्ले आनी खास करून वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट इट वॉज माय बेबी. सो म्हाका खबर आसा इंडस्ट्रीज कशे सांबाळपाक जाय आनी आमचे अनएम्प्लॉयमेंट जी बेकारसाण आसा ती कशी काबार करपाची, कशी काबार जातली. सगल्यांक आमी गव्हर्मेंट जॉब दिवपाक शकना. सो एनवायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री आमी एलाव करपाक जाय. आनी दुसरें म्हणल्यार जे आसा ते इंडस्ट्रीज आमचे गोंयकारांचे खूब इंडस्ट्री आहा तांकां हांव जाणा कितें प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी आहा त्यो. तांकां तरी एक्सपान्शन करपा जाय, तांकां करपा मेळनासलें. म्हाजे कडेन येताले, दो आय वॉज नॉट इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, म्हाजे कडेन खूब जाण येवन रडटाले अशें अशें डिफिकल्टी येता. खूंय बॉटलनेक आसा ते आमी काडून उडयतले, खूंय डिफिकल्टी फेस करता ते आमी काडून उडयतले आनी स्मूथ म्हणजे जशे एक टायमा आमी अशें म्हणटाले की वन विंडो क्लियरन्स हॅज टू बी देर. कोण इंडस्ट्री घालता ताका सोंपेपण मेळपा जाय. कशें सोंपेपण हाडपाचें, कशें आसा तांकां एक्सपान्शन करपाक आमी संदी दिवपाची. आनी जी बेकारसाण आसा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करून गोंयचे भायर वचपाक ना पडटा ते आमी कशें ती स्थिती हाडपाची ती आय एम एक्सरसायझींग माय मायंड. हांव ते चिंतना म्हाज्या मनान हाडीत आसा. अजून म्हाजें ब्रिफींगूय जावना इंडस्ट्रीज. हांव फाल्यां म्हाज्या सगळ्या ऑफिसरांक घेवन बसतलो. ते उपरांत सगळे स्टेक होल्डर्स ऑलरेडी ते अपॉइंटमेंट म्हाजे कडेन मागपा लागिल्ले आसा. एक एक करून अपॉइंटमेंट तेंचेय सगळ्यांचे आयकून विथ टेकिंग ऑल स्टेक होल्डर्स इन टू कॉन्फिडन्स तांकां सगळ्या विश्वासाक घेवनूच फुडले आमचे रोड मॅप कितें आसा बऱ्यांतले बरे इंडस्ट्रीज गोंयांत हाडपाक पोल्युशन ना करता आमची प्रयत्न आसतले. इंडस्ट्रीचे उलयता आसतना खोल्ले इंडस्ट्रियल इस्टेट जो आसा तो रिवायव करपाची गरज आसा म्हणून खूब जाण फुडें सरलेले. त्या गजाली कडेन तुमी कशें पळयता? खोर्लीमूच न्हय, पिलेनूच न्हय, सगळे इंडस्ट्रियल इस्टेट जे हांव जाणा ते भाशेन सांकवाल सुद्दां जे म्हाजी इंडस्ट्री स्वताची 1918 आसली ती अजूनय आहा. पूण ते इंडस्ट्रियल इस्टेट तूं पळोवपाक गेल्यार तेंय मेल्ल्या भाशेन जाल्ले आसा. खूब इंडस्ट्रियल इस्टेट तेंचे डिफिकल्टी कितें, प्रॅक्टिकली आमी कितें करपा जाय हांव करून जरूर तांकां दितलो. पयले तेंचे घराणे आयकून तेंचे इच्छे प्रमाणे गोंयकारांक आनी गोंयांक कितें बरें पडटा तें हांव करून दाखयतलो. हेजे आदी केल्लें आसा. स्टेट गव्हर्नमेंटाक सुद्धा थोडे अधिकार दिल्ले आसा. व्हेहिकलाचे फायन कमी करपाचे ते तुम्ही घेतले ना. पळय तूं पळयल्यार जाता तितले कमीचे कमी फायन आमी दवरले आसा. आमकां लिमीट दिल्ली बिटवीन 1000 to 10,000. आमी 1000च दवरला. सगळे बेर मिनिमम दवरला. एकूय फायन अशी ना की आमी मातशे दोकून मायज दवरला. मिनिमम ऑफ मिनिमम आमी दवरलेले आसा. हे सुरवाती पासून आमी ठरयल्लें. Which relaxation दिला? Which other violation which you given or given relaxation? म्हणजे खंयचे तुम्ही Main फायन आहा ते तुम्ही खंयच्या फायनान कमी केल्ले आसा? कितलेशे आसा. यू कॅन चार-पाच प्रोविजन आहा. किती आसा? लोअर साइड ओनली. Which one it is? You have it in the gazette. There is a long list. It's a huge list. You don't expect me येता to. त्या दिसांनी आमी इलेक्ट्रिकल व्हेहिकल चोय पळोवंक शकता. आमी आमचे रोड आमचे गोंयचे रोडाचेर पळय हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसतनाच जशी कदंबा ऑलमोस्ट कदंबा आमी 35 कितें इलेक्ट्रिकल बसीस हाडलेल्यो आसा. आमकां 100 सँक्शन आनी केल्ल्यो आसा आनी आमी आनी 150 मागयल्यो आसा. एक कॉन्फरन्स जाल्ली साऊथ गोवा एक हॉटेल 5 स्टार हॉटेलान. हेवी इंडस्ट्रीज सेक्रेटरी आयिल्ले, हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आसले.
हांवें तांकां सांगलें वाय नॉट मेक गोवा विथ बसीस वीच आर ऑल इलेक्ट्रीक. आमकां 1200 काय 1400 बसीस जाय पडटल्यो. तेणी म्हणलें लॉंग टर्मार लेट अस डू इट इन द लॉंग टर्म. म्हाजी प्रयत्न अजूनय चलतली. सगळे जाता तितले इलेक्ट्रिकलाचेर चलपाच्यो बसीस हाडपाक. हें कितें जातलें आमच्या पर्यावरणाचें राखण खऱ्या अर्थान जातली बिकॉज पोल्युशन जावपा ना. आनी आज एसेन्स इज टू शिफ्ट टू इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स वीच इज गोइंग टू हॅपन इन ड्यू कोर्स. आमचे मान्य मंत्री बाब नितीन गडकरी हेजेर कितले तोकस घेता आनी कितले त्रास घेता तुमकां खबर आसतली. टू कन्वर्ट अदर देन ऑयल मिन्स डिझल एंड पेट्रोल व्हेकल ऑल्टरनेट फ्युएल ते खूब ट्राय करता. कित्याक आमचे इम्पोर्ट बील which is mounting by the day because of rise in crude prices and लोकांक त्रास जाता की more than 100 per liter सगळे जे भाव जाता ते कमी प्रमाणात जाता. सर कितले आहा आनी पायपलायनान जे इलेक्ट्रिकल व्हेकल गोंयान येवं शकता आतां? It depends on the need. Private 1,500 vehicles are already registered, scooters and two-wheelers. This year we lost about 6 crore because of exemption given on electrical vehicle. So 1,500 in first year is a good That number 6 of crores registration. is subsidies. Subsidy there is a tax on other vehicles. So whereas in case of electrical vehicle there is no tax. So the tax implication of giving them tax-free registration is about 6 crore for this year. Next year we expect about 25 crore loss of revenue in promoting EV vehicles, which is for good purpose. How many buses will come, you said? Buses, we expect the numbers in this year around 100 at least. I want to get our buses which are electric buses. सर गव्हर्नमेंट ईव्ही प्रमोट करता पूण जर पळोवपाक गेले जाल्यार चार्जिंग स्टेशन्स तितले ना. सो ना, ना, गव्हर्नमेंटाचो रोल See what came first, the chicken or the egg? हो डिबेट सदां आसतलो. आतां जशें चड इलेक्ट्रिकल व्हेकल येता चार्जिंग स्टेशनूय येवपा जाय आनी येतले वेवस्थीत येतले. आय एम मेकिंग प्रोविजन फॉर दॅट. आय ऑलरेडी टोल्ड Kadamba Transport Corporation, wherever the land is there, make such provision where charging stations would be there. Right now, how is the response of the people in these 4 days regarding the fine? People are paying the fines? Yeah, compliance is good actually. People are paying, and you can see overall discipline is better. I should compliment the Goans that by and large they are really following the rules. Slowly that new habit is coming. It's a new normal. लोक पालन करपा लागिल्ले आसा की ते कोणा फायन भरपा नाका. आनी म्हाका दिसता अल्टिमेटली अशें जातलें की सगळे कायद्याचें पालन करून ट्रॅफिक रूल ना मोडटा सगळे तांकां फायनूय भरपा पडपा ना. आमची इच्छा ना की तेणी फायन भरची म्हूण. आमकां आमची इच्छा आसा तेणी फायन बिलकूल भरपा जायना. दे डोंट ब्रेक द लॉ. Sir, 2 more portfolios added to you. What you want to say? 2 more portfolio added to you. Total 4, I guess. 4, but only one, that is industries, not 2 more. Okay. You may call it 2 more. I am always a satisfied person. For me, doesn't make a difference. I said I'll work in any portfolio, in any number of portfolios. So, maka difference kai hai. So you are happy with your portfolio, sir? I am happy whatever work that has been allotted to me by my Honorable Chief Minister. And besides these 4 portfolios, he has also told me, and rightly so, that I will also have to look after GST, being a member of the GST. It is huge work there. They are waiting because the group of ministers that was formed for revenue analysis, they are waiting for the final report. They are waiting for me to be nominated so that we complete the report and submit it to the fuller GST council.